सुरवातेक सगळीं उबी रावया आनी गायन गावया. A30 पेज 15. A30 पेज 15. बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे सर्वस्वर तुमचे सोवे आसो. जेजू ह्या संवसारांत एक खेरीत मिसांव घेवन आयलो. हे मिसांव फुडें वतना ताणें भेदभाव केलो ना, जात कात पळयली ना, गरीब ग्रेस असले अंतर दवरले ना, पूण तो सगल्यांक सगोट जालो. आपल्या मरणाचे खबर कोत्ताना तो असो उद्गारलो, जेन्ना म्हाका जमनी वेलो ऊंच उबारीत तेन्ना सगळे मनशाक ओडून हाडटलो. जेजू बरो गवली ह्या संवसारांत सगल्यांक एकठांय सांबाळूंक वावुरलो. सगळे मेंढऱ्यांचो ताका हुस्को. हें सत आयज वर्तमानांतल्यान विचून काडलेलो विशय आमचे मुखार दवरता. आनिकूय मेंढरां आसात, तांकांय हांवें हाडूंक जाय. आयज बऱ्या गोवल्यांचो आनी 2 प्रांतीक सिमेनारींक भेटयलेलो आयतार आमी पाळटा. आमच्या 2 प्रांतांत पाद्रीचे आकारणेचो वावर अदीक प्रमाणान कोत्तोली ती घरां आसात. सालिगांवची धाकटी सिमिनार, रायतूची व्हडली सिमिनार आनी आदले गोंय आसलोले गवळीक विद्या मंदीर. हे आकारणेच्या घरांतल्यान आमकां जेजूच्या काळजा सारके सगळे शेळ्यांचो हुस्को दवरतले गवळी मेळून म्हूण मागतना पवित्र सभेन आमचे जबाबदारी ओळखून एकचार सांबाळतली आनी जियेतली मनशां आमकां कोण म्हूण मागुया. तेच परी आयज आमचो पादवीगार आपले यान्नीक मागणेची 42 वर्सां संभ्रमता. तर जेजू बऱ्या गवल्यान ताच्या गवळीक मुन्यारपणाचेर आनी ताचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता देवाक आर्गां दिवन आनी बरोय भलायकी मागून समायरा आल्वीस ह्या भुरग्या खातीर. त्याच बरोबर 2 दिसां निमतान आमी मागता इपोलीत दिमेलो. तांचे खातीर मागतना तांचो उगडास करतना दुसरी आमची भाव भयणां आपलो 2 दीस मनयतात, काजाराचे वरस मनयतात. तांकां सगल्यांक मागण्यांत दवरून देवाची कृपा, देवाची मोज, देवाचो आशिर्वाद फावो जावंक मागुया. कितें भाशेन कोरोना व्हायरस हे पिडे खातीर मागुया. 2 दिसा केसीस वाडत आसात. कालच्या दिसाक म्हणजे आयज 1500 आनी अदीक 10 केसीस जाल्ले आसात. सुमार 17 मरणां जाल्लीं आसात. गंभीर परिस्थिती. देवान आमकां सगल्यांक राखची, सांबाळची, वायटा विघ्नांतली निवारची, सुरक्षीत दवरची. तांची मोगान आपुरबायेन त्याग जिवीत रिस्कार घालून सेवा करतली आमची भाव भयणां आसात. दोतोर, नर्सी, दुसरे
भावां भयणां आपलो आदार सहकार तांकां दितात. ह्या वेळार सगळ्यांचो उगडास करुया आनी तांचे खातीर आनी आमचे खातीर मागुया. आनी पवित्र भेट तुमकां बाबा बरेनो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता मनान चिंतून थोड्यान उच्चार सर्वपदवीदार देव आमची काकलत करो आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. Oh
प्रार्थुया. जे कितें आमी मागूंक आयल्या ती आमची मागणी आनी गरजो ओगेपणान बापा मुखार दवरुया. प्रितीच्या बापा, तुज्या आज्ञा पोरमणे आमच्या बोऱ्या गुंगळ्यान आप खुशेन शिड्या पासत आपलो जीव दिलो आनी तो परतून घेतलो. ह्या व्हडा मोगा खातीर आमी तुका आर्गां दिता आनी संवसाराच्या समेस्त मनशांक त्या एकल्याच गुंवळ्याचो मोग ओळखून ताच्या हिंडांत भितर सरूंक कृपा दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सव्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी रासवत चलयता सासणाच्या सासणान. धोरणदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. पवित्र आत्म्यान बरोवन पेद्रून तांकां म्हणलें, पोरजेच्या फुडाऱ्यानो आनी जाणट्यानो, एका पिडेवंताताय आमी एक दयाळ करणी केली म्हूण तुमी आमची जोडटी करतात आनी तो कोणाचे पदवेन बरो जालो तें तुमी जाणू जावंक सोदतात. तर सगल्यांक तुमकां आनी इस्रायलाचे आख्खे पोरजेक आमी कळीत करता. तुमी कुर्सार मारलोल्या आनी देवान मेल्ल्यांतलो पुर्णोत जिवंत केल्ल्या नाजारेतच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी ताचेच पदवेन हो मनीस हांगा तुमचे मुखार बरो जावन उबो आसा. तुमी बांदप्यांनी सोडून दिल्लो फातर, पूण तो आतां खरें म्हणल्यार ताका देवान कोनशा संदीचो फातर केला आनी दुसऱ्या कोणाचेच पदवेन सोडवण मेळूंक शकना. कित्याक आमकां सोडवण दिवंक शकता तसलें आनीक दुसरें नांव मोळबाकाला देवान मनशाक दिवंक ना. देवाचें उतोरें. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोनशा संदीचो फातर. म्हणुया, जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोनशा संदीचो फातर. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो, ताचो मायेमोग मीठ नासलेलो. मनशांचेर विस्वास दवरचे परस सर्वेस्पराच्या गोपांत आसरो सोदल्यार अदीक बरें. राजकुमाराचेर विस्वास दवरचे परस सर्वेस्पराच्या गोपांत आसरो सोदल्यार अदीक बरें. जबाब. जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोनशा संदीचो फातर. तुवें म्हजें आयकलें आनी म्हजें तारण केलें देखून हांव तुका आर्गां दितां. सर्वेस्पराक जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोनशा संदीचो फातर. हें सर्वेस्परानूच घडोवन हाडलां तें पळोवन आमी तोटाक जाल्या. जबाब. जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोनशा संदीचो फातर. सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जय. सर्वेस्पराच्या घरांत तावन आमी तुका सूख मागता. तूं म्हजो देव, हांव तुका आर्गां दितां. म्हज्या देवा, हांव तुजें किर्तन करतां. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो, ताचो मायेमोग मीठ नासलेलो. जबाब. जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोनशा संदीचो फातर. भाग्यवान स्वावचे पयले चिटी वेले वाचप. प्रितीच्यानो, पळयात बापान आमचो केदो व्हडलो मोग करून दाखयलो. देवाचीं भुरगीं आमकां म्हणूंक ताणें फावो केलें. कित्याक आमी खरेंच ताचीं भुरगीं. ताका वळखूंक ना देखून संवसार आमकां वळखना. म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांनो, आतांच तावन आमी देवाचीं भुरगीं. पूण फुडाराक आमी कितें जातले तें आजून पर्यान उगडापे जालें ना. पूण ज्या दिसा तें उगडापे जातलें त्या दिसा आमी ताचे सारकीं जातले. कित्याक जसो तो आसा तसोच आमी ताका पळयतले हाची आमकां खात्री आसा.
देवाचे उतोरे. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. उद्गाराक गायन गावया B9 तिसरो श्लोक B9 पेज 25. सर्वेस्पर तुमचे सोवियांसो जोवा प्रमाणे जेसू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. जेसून फारिसेवांक म्हळे हांव बरो गवळी मेंढरा पासत आपलो जीव दिता, पूण मुशारेकार जाल्यार आपूण गवळी न्हय आनी आपली खाशाची मेंढरां न्हय देखून ल्हान गोंय येता तो देखता आनी मेंढरांक सांडून पार काडटा आनी ल्हानगो तांकां धरून व्हरता आनी धुस्पट आयता. तो मुशारेकार आनी ताका मेंढऱ्यांचें कांय पडूंक ना देखून तो पळोवन वेता. हांव बरो गवळी. जसो बाप म्हाका वळखता आनी हांव बापाक वळखता, तसो हांव म्हज्यांक वळखता आनी म्हजी ती म्हाका वळखता आनी हांव म्हज्या मेंढरां पासत म्हजो जीव दिता. आनी म्हाका आनिकूय मेंढरां आसात, ती ह्या गोठ्यांतली न्हय, तांकांय हांवें हाडूंक जाय. ती म्हजो ताळो आयकतली आनी असो एकूच हिंड आनी एकूच गवळी. हांव म्हजो जीव दिता आनी उपरांत तो परतून घेता देखून बाप म्हजो मोग करता. कोण म्हजो जीव काडिना, पूण म्हजेच कुशीन हांव म्हजो जीव दिता. म्हजो जीव दिवंक म्हाका पदवी आसा आनी तो परतून घेवंकूय म्हाका पदवी आसा. ही आज्ञा म्हज्या बापान म्हाका दिल्या. जेसू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान हे. प्रितीच्या भावंडीनो, आज पास्कांचो चवथो आयतार. ह्या पास्कांच्या काळाच्या चवथ्या आयतारांत जेन्ना आमी भितर सरता तेन्ना ह्या आयतारांत आमकां जेजू बरो गवळी हाचेर नियाळ करूंक, हाचेर आमी नियाळ करून जिविताक लागू जातलो संदेश घेवंक आज देवाचें उतराचो सेवा धर्म आमकां आपयता. भावंडीनो, बऱ्या गवळ्याची खबर करता आसतना थोडी भोव पाठ भोय बॅकग्रावंड आमी जाणो जाल्यार अदीक गरजेचें. Palestinian go करून in Palestine. This was shepherding was one of the oldest professions अशें म्हणटात. कित्याक थंयसर मेंढरां राखूंक जावन आसा एक पुर्विल्लें वेवसाय. थंयसर लोक हो वावर करतालो, हो धंदो करतालो आनी थंयसर ही मेंढरां राखतालो. कित्याक थंयसर चडशे तांचे लागीं आसुनी ती मेंढरां आनी ह्या पासत हो वावर बरे भाशेन मेंढरांक राखपाचो वावर ते करताले. आनी जितली त्या मनशा लागीं मेंढरां आसात, जितले द नंबर ऑफ शीप दॅट दे हेल्ड, त्या प्रमाणे ताचो एके भाशेन समाजांत दर्जो वाडटालो. जितलो ताची पदवी, ताची आर्थीक परिस्थिती दाखयताले. The wealth, the richness depended on the number of sheep that they had. आनी बाबा म्हणून हेंच करूंक जायती तोजवीत करताले, जायते एकठांय करताले, एकामेका थंय झुजताले, दुसऱ्यांची आपली करताले. कितले जाण मुशारेकार पासून वावराड्याक पासून दोनी दवरताले. आनी बाबा म्हणून हें सगळें पळोवन
आयच्या शुभ वर्तमानांतल्यान जेजू एके भाशेन आपूण बरो गवळी ही आमकां संदेश दिता. गवळ्याचें जिवीत रिस्कार घातलेलें जिवीत, गवळ्याचें जिवीत आपल्या शेळ्यां खातीर आपलो जीव दितोलें जिवीत. तें जो मुशारीकार आसा, जो वावर करपी आसा, जो मेंढरां राखपी आसा, ताका घोडी तितलें मेंढऱ्यांचें पडून वचूंक नासतलें. ओडचो आयली, कोणूय त्रास पडले, कोणाय एके भाशेन डेंजर कशें आसा, रिस्कार घालूंक जीव पडटा जाल्यार मुशारीकार आपलो जीव सांबाळूंक एके भाशेन पोळ काडटालो आनी मेंढरांचें कितें जाता तें जावं अशें चिंतत. पूण धोनी जो आसा, जो गवळी जो आसा, तो आपलो जीव रिस्कार घालून आपल्या शेळ्यांक राखतालो आनी सांबाळटालो. आनी हें बाबा भयणीनो जावन आसा ही अंतर एका बऱ्या गवळ्या मदें आनी एका मुशारीकारा मदें. आनी जेजू म्हणटा हांव मुशारीकार न्हय, हांव दुस्मान येता तेन्ना, वायट येता तेन्ना, आडखोड येता तेन्ना पोळ काडटा तसलो न्हय, पूण हांव जावन आसा एक बरो गवळी. आय एम द गूड शेपर्ड, जो आपल्या शेळ्यांक राखता, सांबाळटा, शेळ्यांक बरो तो चोरव दिता, शेळ्यांक सदांच बरें तें करता आनी भाशेन शेळ्यांक वळखता. हे खाशेलेपण गवळ्यांचें आयच्या शुभ वर्तमानांत बाबा म्हणून आमकां आयकूंक मेळ्ळां. एक बरो गवळी आपल्या शेळ्यांक वळखता, एक बरो गवळी आपल्या शेळ्यांची निगा घेता, एक बरो गवळी आपल्या शेळ्यांक नांवान उलो करता. आनी हे भाशेन तांचे मदेकच शेळ्यां मदें आनी ह्या गवळ्या मदें हे संबंद, द रिलेशनशीप बिटवीन द शेपर्ड एंड द शीप एके भाशेन आयच्या ह्या शुभ वर्तमानांतल्यान आमकां उगडास केला. आनी तूं बाबा म्हणिनो जेजूच्या जिविताचेर नदर मारली जाल्यार आमच्यान खात्रेन म्हणूंक जाता की जेजू खऱ्यांनीच एक बरो गवळी. कित्याक आख्खें आपलें जिवीत जेजून बऱ्या गवळ्या सारकें, बऱ्या गवळ्या भाशेन ताणें सारलें. आमा शेळ्यांची ताणें निगा घेतली, आमा शेळ्यांची ताणें काळजी घेतली, आमा शेळ्यांच्यो गरजो ताणें शार्ती पावयल्यो, आमा शेळ्यांचे सूख दूख सगळें ताणें जाणून घेवन सदांच आपलो सांगात ताणें दिलो. हेंच कितें जेजून जिवितान आपल्या केलें. भौशीक वावर करता आसतना, सरभोंवती समाजांत भोंवता आसतना सदांच पोरजेच्या बरेपणा खातीर तो वाव उरलो आनी आखरेक आपलो जीव पासून ताणें खुरसार दिलो. तातूंतल्यान आमा शेळ्यांक हें बरेंपण जोडून घेवंक, आमा शेळ्यांक सगळ्या वायटा विघ्नांतली निवारूंक, आमा शेळ्यांक नवें जिवीत मेळून घेवंक. आनी ह्याच पासून आमच्यान जेजू बरो गवळी हें खात्रेन म्हणूंक जाता. पफमडेन आज परगटोलें पयलें वाचप, दुसरें वाचपांतूय बी त्याच जेजू बऱ्या गवळ्याची खबर केल्या. पयल्या वाचपान दोरदूताच्या इतिहासांतल्या वाचपान थंयसर आमकां पेद्रू पोरचे कडेन उलोवन, आत्म्यान भरून पोरचे कडेन उलोवन तो तांकां सांगता, तुमी आमकां हो मनीस कसो बरो जालो ताचे विशीं विचार करतात. पूण पेद्रू सरभोंवती एकठांय जाल्लेल्या पोरचेच्या फुडाऱ्यांक सांगता, जेजू बरो गवळी, नाजरेचो जेजू तुमी मारलेलो पूण देवान ताका पुनर्जिवंत केल्लो, त्या जेजू बऱ्या गवळ्याच्या नांवान ह्या मनशाक आमी बरो केला. अशें म्हणून जेजू बऱ्या गवळ्याचें कार्याची कामाची खबर पेद्रू पोरचेच्या फुडाऱ्यांक सांगता. कित्याक ताच्या आदारान हो ल्हानगो मनीस आसलो, चलोवंक जायनासलें, थोंटो मनीस आसलो, तो बरो जाता. जाल्यार दुसऱ्या वाचपान भाग्योंचो हांव आपली चिटीन बरोवन त्याच जेजू वरवीं, जेजू बऱ्या गवळ्या वरवीं आमकां देवा बापान आपली आपणायलोलीं भुरगीं केल्यांत म्हूण तो आमकां उगडास करता. खरेंच देवाचें उतर बाबा म्हणिनो उतराचो सेवा धरून आमकां जेजू बऱ्या गवळ्याचेर नियाळ करूंक आपयता. दुबावना आमी सगळीं क्रिस्ताची पाटलावदारां. जेजू जावन आसा आमचो बरो गवळी आनी आमी ताच्यो शेळयो. एके वाटेन जेजू बरो गवळी जाल्यार आमी ताच्यो शेळयो जाल्यार आमी बी जवणेकली बरे गवळी जावंक आमकां हें आमंत्रण आसा. जेजू बऱ्या गवळ्या सारकेलें आमचेंय जिवीत जावंक आमकां देवाच्या उतरा वरवीं हो उलो. देखून पयले सुवातेर आमी वडिलांनी, आवय बापायनी घरांत आसात तेन्ना आमच्या घरांत बरे गवळी कशें जावं आमच्या भुरग्यां सवें जावं दुसऱ्यां सवें जावंक गरजेचें. बरो गवळी आपल्या शेळ्यांक वळखता, बरो गवळी आपल्या शेळ्यां पासत बरें करता, बरो गवळी आपल्या शेळ्यांची निगा घेता, काळजी घेता, परामर्श करता.
हेंच तुका आनी म्हाका आमच्या कुटुंबांत कार्य आसा. कुटुंबाची वडिलां कशीं आमी बऱ्या गवळी आमच्या भुरग्यांक जावंक आज पयले सुवातेर तुका म्हाका देवाच्या उतराचो संदेश. दुसरे सुवातेर देवान आमच्या हातांत ही सृश्टी घातलेली आसा. देखून सृश्टीचे राखणदार जावन आमी बरे गवळी कशे वावरूंक आमकां दुसरे सुवातेर उलो. सृश्टी सोयम देवाचें फुकट देणें आमकां. ताचे खातीर आमी त्रास करूंक नात, आमी थोकोस घेवंक ना, पूण देवान आमकां तें फुकट देणें दिलां. देखून रातची सांबाळची सृश्टी सोयम आनी ते बरोय आमी बरे गवळी जावंक सृश्टीचो सांबाळ करूंक दुसरे सुवातेर आदार मागुया. आनी तिसरे सुवातेर बाबा म्हणून बऱ्या गवळ्याची खबर करता आसतना बरे गवळी आमच्या यादनीक घोडे फुडाराच्या यादनीक आमच्या सेमिनारींनी तयार जातात. आकारणीची घरां आसात, जायत्यो सेमिनारी आसात. बो करून आमचे डिओसिसीच्यो सेमिनारी सुरवातेची उतरांनी आमच्या कानार सादलां. सालिगांवची धाकटी सेमिनार, उपरांत व्हडली रायतूची सेमिनार आनी ओल्ड गोवा पास्टरल इन्स्टिट्यूट हांगासर शेवटाची दिसाची आखाणी करतले आमचे दियाक्न भाव आसात. थंयसर बरे गवळी जावंक एके भाशेन कितल्या वर्सांची ही लांबदीक आखाणी करतात. देखून बाबा म्हणून ह्या आखाणे खातीर मागुया, ह्या वावरा खातीर मागुया. सेमिनारींत शिकतल्या आमच्या भावांचो उगडास करुया, ब्रादरांचो पाद्रींचो उगडास करुया आनी तांची ही आकानी बेस बरे भाशेन जावन ताणें बी बरे गवळी जावन आपले पोरचेची मोगान आनी आपुरबायेन जेजू बऱ्या गवळ्याच्या मोना प्रमाणे सेवा करूंक तांचे खातीर आनी आमचे खातीर हे मिस्साचे भेटेंत मागुया. सगळीं विरावया. आमचो भावार्थ चारून बराबर म्हणुया. सत्मानता देवा, सर्पत्वेदार बापा, सरकार आनी पृथ्वीच्या रचणार जेजू क्रिस्ताच्या एकल्यास पुताक आमच्या सुमया तो पवित्र अंकवार मरी थावन जल्मलो, पोंस प्राता खाल ताणें कश्ट सोंसले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. सर्पत्वेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसलो. तुयंतान जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत्मानता पवित्र आत्मे, कातोलीक पवित्र सभेक ह्या वेळार जेजू बऱ्या गवळ्या फुड्यान कांय आमची मागणी घालुया. बरो गवळी एकठांयता. आमच्या आत्मीक फुडाऱ्यांनी जेजू बऱ्या गवळ्याची देख दोळे मुखार दवरून आपले काल आशिल्ले पोरचेची एक हिंड करून हाडूंक देवा लागीं मागुया. बरो गवळी गाय बांदता. आमचे राजकी फुडाऱ्यांनी आपापल्यापणाक लागून पोरचेक घायल करूंक न्हय, पूण बऱ्यो सवतलींनी उदेशी तिचे घायल जालेले परिस्थितीक इलाज दिवंक देवा लागीं मागुया. बरो गवळी वळखता. आमी एकाच हिंड्याचे वांगडी म्हूण जाणो जावं, एकामेकाची परिस्थिती आनी गरज वळखूंक वेगळो जर करिनासतना सगळ्यांक सोबत जावन देवा लागीं मागुया.
बरो गवळी फुडाकार घेता. आयज दोन प्रांतीक पाद्र्यांची आकारण्याची गोरां खातीर भेटयलेलो आयतार पाळटाना ह्या गोरांतले आमकां जेजू सारके बरे गवळी मेळूंक म्हूण आनी ह्या वावराक मजत करूंक आमकांय उदारपणान फुडारकार घेवंक म्हूण देवा लागीं मागुया. आमचो पादविकार फादर सिप्रियानो डिसिल्वा पाद्री जाल्यार आयज 42 वर्सां बसतात. ताका कुडी आत्म्याची बरी भलायकी फावो करूंक आनी आपलो फुडलो गवळीक वावर उदीक नेटान आनी उर्बेन करूंक बापा लागीं मागुया. तुजेर पातयेवन तुजेर विस्वासून तुज्या पुता आनी आमच्या बऱ्या गवळ्या जेजूच्या नांवान ही मागणी तुजे मुखार दवरल्यान मागलेले उपकार आमकां मेळोवन दी. तुज्या पुता जेजूची नांवी. बेटोने वेलार गायन गावया. C4 आसा जेजू पेज 29. C4 पेज 29. वमडीने म्हज्यानी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमकां सोडवण मेळचे खातीर आमचे पासत मोगान जेजून आपलो जीव दिलो आनी तो परतून घेतलो. ताणें तुका भेटयलेलें ओप्रिमीत मोगाचें बलिदान आमी तुका नव्यान समर्पिता आनी ताचो मोग आमचे जिणेंत निर्फोड जावंक कधीच निर्मिनाका म्हूण आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदी करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकांचो लांब यूग सोंपलो. इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत संपूर्णतायेक पावलो. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार सर्गीचे सर्व धोलपार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Oh
तुजो सुपवित्र तुज सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्मेक धडून इंदेनी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं तुमकां आमच्या सोमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कॉस्ट मरून सोसोकवेच्या आदी ताणें उठो घेतलो. तुका दिन वाचून तो म्हटलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर म्हणजे. तेच बरें जेवण जाता आसतना काळच घेतली तुका नव्यान देन वाचलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समज घेयात आनी आगले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काळज. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें वखसणें मेळचें तुमचे पासत आनी समज मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडसा कुरात. Bawartaco good purgatoria. Gesù melo, Gesù ci wonsala. बापा जेजूच्या मोर्दांचो आनी पुनः जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो उंडान सर्वणीची काळज तुका समर्पित. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समजता. पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पर आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बाकीवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोळी बापा, सगळ्या याज्ञिके वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो परवांचो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावां मदींची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्ताची विधी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची आपल्या घरांनी रावन ही मिसाचे भेटेन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे मायेस सांगाती तिच्या पोती भाग्योंत झुजे भाग्योंत धरून दिता. आमचो आस्कारी भाग्योंत मिंगेल आनी सर्वकांनी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपतवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. बाबा जेजू बरो गवळी आनी आमी ताच्यो शेळयो. बरो गवळी कसो आमकां तो जायते आपले बरेपणान भरता आनी भरीत आसा. आशिर्वाद तो आमकां फावो करता. आपल्या बेसांवांनी तो आमकां भरता. गरजेच्यो त्यो सगळ्यो वस्तू बरो गवळी कसो आमा ताच्या शेळयांक तो फावो करता. ह्या वेळार ताच्या हातांतलें सगळें बरेंपण जें आमकां फावो जाला, बेसांवां, आशिर्वाद ताणें आमकां मेळोवन दिला, ताचे खातीर उपकारी काळजान दिनवाशी मनान त्याच जेजून शिकयल्या मागण्यांतल्यान बापाक आर्गां दिवन म्हणुया. आमचे बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र आसा. तुजें राज आमकां यो. तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत आसा. आमचो दिसपतो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय.
सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धोरून दुतांक म्हणें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुमच तिका एकवटान सांबाळ जशी येताय आनी रास वट चलयताय सासनाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदाकाल तुमचे सोव्या आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे शिळे संवसाराचे पाप तुम्ही ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणांगा पयलीं सगळीं आमी सुभागी क्रिस्त प्रसादा वेळार गायन गावया D46 शेल्यांक गांवदार पेज 74 D46 पेज 74 Pronto, viemos.
बोधयाल बाबा, आमीच सदां बऱ्या गवळ्याच्यो शेडयो जावन आनी तुजे खुशे पोरमणे हेरां मनशांक ताच्या हिंडांत हाडूंक आमी ओतरेकता. देखून ह्या एकवटाच्या संस्कारा वरवीं आमकां इतली संपूर्णायेन एक कर की मुजुरीकारांनी आनी नागोवण्यांनी दुस्पटायलोली दुसरी मेंढरां आमची देख घेवन बऱ्या गवळ्याचो थाडो ओळखूंक आनी ताच्या हिंडांत भितर सरूंक पावतलीं. तेन्ना एकूच हिंड आनी एकूच गवळी आसून आमी समेस्त तुका एका ताळ्यान वाकाणटले. हो दीस बेगीन पावय म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. बसूया. पफमडीनो पयले सुवातेर आज ही संदी घेता आनी तुमच्या सगळ्यांच्या नांवान आख्या आमच्या ताळगांवचे पवित्र सभेच्या नांवान आमच्या पादवीकाराक फादर सुप्रियान दिसेल्वाक ताच्या यादनिकी संस्कारणीची आमी पोरबी दिता. 40 वर्सां ताका भरतात आज पाद्री जाल्यार यादनिकी संस्कारणनी ताका फाव जाल्यार. बरो गवळी कसो, यादनीक कसो, जायत्या फिरगोजांनी तो वावुरला आनी आतां आमचे ताळगांवचे फिरगोचेंत तो पादवीकार कसो वावुरता. देखून ताका बरो येस आवडयता, बरी भलायकी आवडयता आनी जेजू बरें गवळे सारकेलें ताचें जिवीत जावन उपट आशिर्वादान ताका बोर म्हूण मागता आनी आमच्या सगळ्यांच्या नांवान ताका आमी ह्या आयच्या दिसाची पोरबी दिता. फाटल्या आयताराक कलेक्शन जालां 40,07,680 रुपया. बुधवारा दिसाक 6,300. आधार दितल्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आयचें हें कलेक्शन आमचे गोंयचे सेमिनारींत शिकतल्यांक आमचो आधार कसो आमी पाठयता. कोरोना व्हायरस ही पिडेक लागून जायत्यो इगोर्जो बंद केल्यात आनी भावार्थ्यांक जिवाची काळजी घेवंक उलो केला. आमचे इगोर्जेंत आमी फकत सुमार 40 ते 50 भावार्थ्यांक जागो करता. GCTV वेल्यान दर दिसाक 7:30 वाजता आमकां ही मिसाची भेट लायव्ह आमी दाखयतले. तातूंत वांटो घेवंक आमी तुमकां उलो करता. सरकारान आमच्या हातांत दिल्ले उपाय आनी SOP मनांत धरून हे पिडेचेर झूज मांडुया. आमची जण-एकल्याची भलायकी सांबाळुया. फकत गरज आसा जाल्यारूच घरांत थावन भायर सरुया. बेश्टींच गरजे विरेंत गरजे भायर आमी घरांतलीं भायर सरची न्हय. जाणार सांगतात ते भाशेन हो व्हायरस जितलो काळ वेता तितलो वेगवेगळे आकार घेता. वेरियंट्स, जायते वेरियंट्स आसात, म्युटन्स आसात. आनी जाणार सांगता ते भाशेन आतां न्हयच फकत आमकां शींक आयली जाल्यार कोणाक तेंकलें जाल्यार, पूण आतां तो वाऱ्यांत आसा. इट्स एबोर्न, इट्स इन दी एअर अशें जाणार सांगतात. शिकपी जाणी शिक्षण केलां ताचेर ते आमकां सांगतात. देखून बरे भाशेन आमी काळजी घेवया. आमचो जीव दुसऱ्यांचो जीव राखचो, सांबाळचो. जाता ते उपाय आमी घेवया. ह्याच निमतान अदी करून मास्क जेन्ना आमी घालतात तेन्ना चोतरायतरची सेन्सिटीज इन दी एअर वाऱ्यान आसा म्हणटकूच आमी नाका सकल तें घालचें न्हय. हांव जाणा फुगार जाता, जायते फावटी सुस्कार घेवंक आगोड जाता. पूण तशें जाता जाल्यार मातशें सकल काडचें आनी परतून नाक पासून आमचें बंद करचें. कित्याक सांगला ते भाशेन जाणार सांगतात वाऱ्यांत वता व्हायरस आसा म्हणटकच देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एंटरींग द व्हायरस थ्रू आर नोजीस. नाकांतल्यान भितर सरूंक ही शक्यताय आसा. देखून आमी मास्क घालतात तेन्ना उदी करून आमचें नाक सयत बंद करचें म्हूण तांणी आमकां उलो मारला. बायबल कोर्स आमी जाणां आमी बंद दवरलेलो आसा. 9 जुनाच्या म्हयन्यांत सगळें बरे भाशेन जालें जाल्यार आमी परतून सुरू करूंक आमी येवचिला. मायाच्या म्हयन्यांत उगडास कोता दर आयताराक मायाच्या म्हयन्यांत सांजे 5:30 वाजतांचें मीस आसचें ना. फुडल्या आयताराक मिसाची मांडावळ करूंक 6:30 नागाळी केवणें 8 वाजता पोसरेभाट 9:15 नोमशींत. उगडास कोता फाल्यां PPC जोमात आसा ह्याच जाग्यार. सगळी आमी SOP सांबाळून उपाय आसात ते घेवन आमी ह्याच जाग्यार स्वताचे भाशेन स्वताच्या वेळार 6:30 वाजता ही जोमात आमी सुरू करतले. बरो देखणार डोनेशन, बरो देखणार 10,000, बरो देखणार 25,000 इन मेमरी ऑफ लेट डेझी कार्वालो 10,000. सगळें बरो देखणाराक आमी देव बरें करूं म्हणटा. उबी रावया.
सर्विस्पोर तुमची सोयी आसूं सर्वपिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा फकत एक विनंती तुमी गोचिंतान भायर सरता आसतना उपकार करून मातशे सायडीच्या दारांतल्यान भायर सरची कित्याक भायल्यान आसात तांकां भितर सरूंक बऱ्याक पडटलें भायर वचून एकामेका कडेन मातशे उलोयनाकात जापाय नाकात बरे भाशेन घरा वचात भायर आसात तांकां बरे भाशेन भितर सरूंक आदार दिया देव बरें करूं शेवटाक गायन गावया K11 जोयतीवंत तो जावन येता पेज 144 K11 पेज 144